4 वर्षाच्या भुरग्याचो खून करून कूड बॅगेन घालून पळ काडपी सूचना शेत ह्या बायलेक कर्नाटकाच्या चित्रदुर्ग हांगा धरली। मात तिका धरपाच्या मोहिमेन टॅक्सी ड्रायव्हराचो व्हडलो वांटो आसलो। ड्रायव्हरान सगळो प्रवास सांगलो। 10:30 पावणे 11 म्हाका पुलिसाचो फोन येयलो। म्हणून लागलो आपण कलंगूट पुलीस स्टेशनांतल्यान उलयता। म्हणलें कितें जालें तो म्हणून लागलो गाडयेन कितले कस्टमर आहा। म्हणलें एकटीच बायल आहा। म्हणून लागलो भुरगो आहा तिच्या वांगडा। म्हणलें ना भुरगो ना। म्हणलें ओके मागीर कितें करूं ना म्हणून लागलो तुका कितें दिसता तिचें हे सस्पिशियस दिसता ती। म्हणलें ना ती म्हणलें उगीच आहा म्हणलें ती पुलीस म्हणूंक लागलो तिन सांगला भुरगो कोणाचें तेयला म्हणून आनी म्हणूंक लागलो आमी तें आतां व्हेरीफाय करता आनी तुका एक कॉल करता। म्हणलें बरें। मागीर पुलिसांनी म्हाका 20-25 मिनटांनी कॉल केलो। म्हणूंक लागलो तीन एड्रेस दिल्ले नंबर दिल्ले पळय ते सगळे फेक आनी आमकां आतां डावट 100% आमचो जाला की ती कितें तरी करून गेला म्हणून हॉटेलार बिकॉज भुरगो ना तिच्या वांगडा आनी हॉटेलारूय ना। मागीर हांवें पुलीस म्हणूंक लागलो तूं वाटेक खंयसरूय नियरस्ट पुलीस स्टेशनाचेर वच आनी नाल्यार म्हणूंक लागलो इवन हायवे पेट्रोल तुका गाडी मेळटा हायवेचेर जाल्यार म्हणूंक लागलो ती थांब आनी आमकां कॉल करून दी। म्हाज्या सायडीन ड्रायव्हर आसलेलो ताका म्हटलें एक काम कर हांव म्हणलें रेस्टॉरंटार गाडी थांबयता तूं म्हणलें फक्त वॉशरुमान वच आनी 10 मिनटां म्हणल्यार भायर सरनाका। आनी ते एक्चुअली ड्रायव्हराक कांय खबर नासली कितें चल्लां तें। हांवें ती GPS घालता गुगलाचेर घालता तरी म्हाका गावत ना एकूय पुलीस स्टेशन आनी लकीली थंय एक वॉचमॅन आहलो थंय। त्या वॉचमॅनाक हांवें सांगलें म्हणलें सर म्हणलें म्हाका एक सांग नियरस्ट म्हणलें म्हाका पुलीस स्टेशन मातशें प्लीज सांग म्हणलें हेल्प कर अर्जंट आहा म्हणलें। आनी लकी आमकां म्हणल्यार की 500 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आहलें आनी हांवें म्हणलें तें आउटपोस्ट धाकटें पुलीस स्टेशन की कितें व्हडलें ना व्हडलें पुलीस स्टेशन आहा म्हणूंक लागलो आयमंगला पुलीस स्टेशन। पुलीस स्टेशना फुडल्यान लायलें तेन्ना मॅडमीन म्हाका तेन्ना विचारलें कित्याक थांबयलें हांगा काय म्हणून। मॅडम म्हणलें पळय म्हाका आतां म्हणलें 7-8 कॉल येयले पुलिसांचे म्हाका म्हणलें तांकां ह्या पुलिसा कडेन कितें तरी उलोवपाक जाय। तेचेर तिचो रिएक्शन आहलो खाली बरें आनी कांयच ना सरप्रायज ना कितें पॅनीक ना कितें हें कांयच ना तिका घबराट बीन जाल्लें कांयच जावंक ना ती नॉर्मल आहली। सूचनान खंय स्वताच्या भुरग्याची कूड आशिल्ली बॅग स्वता पुलिसां मुखार उडून दाखयली। चेक केलें तेन्ना कांय रिएक्शन ना। चेक केलें तेन्ना ना ती आपणानूच ओपन केला बॅग आनी कपडे बीन आहले हे वयर सगळे बॅगीन हे डायरेक्ट नासली ती बॉडी कपडे आहले। ती लेडी पुलीस बीन तेंचे आहले ती तेंच्यांनी तिका मागीर ते पयले तेंच्यांनी विचारलें तिका जशी बॉडी दिसली पुलिसाक तेंच्यांनी विचारलें तिका आनी मागीर तेन सांगलें आसता कितें तें आपले चेड्याचें वगैरे ते सांगलें आनी मागीर ते तिका घेवन भितर बसलो पुलीस स्टेशनान घेवन गेले तिका। म्हाका एक्चुली तसो कांय प्रॉब्लम ना आनी एक्चुली आय एम हॅप्पी की एटलिस्ट म्हाज्या एफर्टान तरी एटलिस्ट ती गावली आनी बॉडी गावली। ओके जो भी एविडेंस हमारे सामने आई है उसको अभियुक्त को जो कन्फ्रंट किया जाएगा और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये भी बताया है कि अभी जो दोषी है वो पुलिस टीम के साथ सहयोग नहीं कर रही है और चूँकि ऐसे केस में फिर हमें उनको जो भी हमारे पास फिज़िकल या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में प्रूफ आते हैं वो हम उनको कॉन्फ्रंट करते हैं। मजगती सूचना मनोरुग्ण म्हणून माहिती मुखार येता। आमकां कळोन येता सुत्रा कडल्यान की तेन्ना ती बॉडी त्या भुरगे आसले त्या बॅगान एक नोट मेळ्ळा म्हणून ती आमी तुमच्या कडेन ब्रेकींग पयली केली प्रुडंटान की एक नोट मेळ्ळा आनी नोटीर तेंच्यांनी अशें सुत्रा कडल्यान कळोन येता की तेतून नोटार एक फॅमिली हॅरेसमेंट आनी भुरग्याच्या कस्टडी बद्दल बरयल्लें म्हणून अशें आयकूंक येता। सौरव शिरोडकरा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।